सांबाळटा विश्वासानेतून ताची मुखार आमा सोबत स्नार तो घेऊन गावता हालेलुया 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 Noi passazzolo samarlunio taci nugariato anzo Dio amitazzolo taci corsa Alleluia 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 Sole sforava caducano ciano deva ancora Lasciali sole sforava caducano ciano deva ancora Sole sforaci se evapora Adonangaci opigora Sogni daga unga ubido sora Sotto saria devamuga Alleluia 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 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं देव बाप आमचो रोचणार आमी ताची रोचना आमचे सृश्टी खातीर बापाक दिनवासुया प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज आमचे चिकलेच्या फिरगोजेन बागिवंत बार्तोलोमेवाची परब सोम्यार आमच्या शेतांतले पयले कोणोस आर्गां आनी दिनवास दिवन देवाक बापाक भेटयता बागिवंत बार्तोलोमेव आमच्या आदले इर्गोजेचो आस्कारी तो जालो पयलो आपोस्तल जेजू देवाचो पूत आनी बसयलोलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक जेजूच्या शिसां मदलो एकलो तो जेजूच्या सांगाता रावलो भोंवलो शिकलो आनी ताणें जेजून केल्लें विस्मितां भोगिल्लीं आनी अणभवलीं जेजूच्या मरणां पुनर्जिवंतपण आनी स्वर्गा व्हरोन उपरांत तो शिसां सांगाता तशेंच पवित्र आत्म्याचे येण्या सोमयार बागिवंत मारी आनी शिसां बरोबर उंचले कुडांत आसलो दोन दूत कसो जेजूक परगोटूंक देसा देसांनी तो गेलो आनी जायती पिडापीड ताणें सोंसली आनी शेकी जेजूक गोवाय दिवंक आपलो जीव दिलो आयज ह्या बागिवंताचे परबे सोमयार आमचे सृश्टी पासत बापाक दिनवासुया आमच्या शेता बाटांनी वावर कोत्तोल्या आमच्या शेतकामती भाव भयणां तरणाट्यांचेर तशें हो बरो वावर फुडें व्हरूंक मार्गदर्शन दितोल्यांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमी जेजूचे खरे शीस कशे सगळ्या वेळार ताका चिकटून रावून तोगता तसलीं सुबां फळां आमी उत्पन्न करून आमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया प्रिच्या भाव भयणीनो बागिवंत बार्तोलोमेव आमचे
चिखलेची फिरगोचेन आमचो भावार्थ सुरू जाला तेन्ना आमचो आस्कारी आनीक आज पासून आमकां आमचे सृश्टी वाटेन आमची जबाबदारी घेवंक तशेंच आमच्या शेतां भाटांचेर पिके फळाचेर आशिर्वाद घालूंक आमकां देवाचो मध्यस्ती देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया. आतां जरूय आमी कोणोस कातरूंक वचूंक पावूंक ना पावसाक लागून. देवाक आर्गां दिवया ह्या पावसा पासत देवाक आर्गां दिवया आमची शेतां भाटां आमच्या चिखलेच्या गांवांत जीं रोंपलेलीं आसात त्या शेतां भाटां पासत तीं रोयलेल्या शेतकामत्यां पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद देवाचे खुशी प्रमाणे ह्या आमच्या शेतां भाटांचेर आमच्या शेतकामत्यांचेर देवय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. तेच बरोबर आमी जायते पावटी आमकां दिल्ली देणी ओगडायल्यान आमचो वावर करिनासतना बेसारमाय करून आमी तोंडान एक उलोवन आनी फाटल्यान दुसरें करून असलें सगळें चुकीचें आमी देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता बागेवन बार्तोलोमेवान
व्हडा भावार्थान तुज्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगल्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुजे पवित्र सभेचे देखीवन क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. बुनयादीच्या पत्राचेर मेंढऱ्याच्या 12 दोर्नदूतांची नांवां बरोवलेलीं आसलीं. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हटलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्यार ती ओखोल दाखयता. आनी ओत्म्याच्या बोळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेमाचें पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गार्थान देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्यकांत गोमेडा वरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवोटे. दर एक दारवटो एक देवदूत राखतालो. दारवट्याचेर इस्रायेलाच्या पुतादुवाच्या 12 कुळांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. उदेंतेक 3, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तोंतेक 3 दारवटे आसले. शारांचो पारो 12 बुनयादीचेर बांदलेलो आनी त्या बुनयादीचेर मेंढऱ्याच्या 12 दोर्नदूतांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुझे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सगळीं म्हणुया. तुझे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुझे भोग तुझे वंदन करूं तुझे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. साबाब. तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्तुत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा खोलीत. तुझे राज म्हणल्यार सासनाचे राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता.
sabab तुझे भोग सोवेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांगाजोयता सर्वेस्पराच्या वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो आपणाक उलो मातोल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो माता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा sabab तुझे भोग सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांगाजोयता उद्गार Sovesporak, soy, sovesporak. Sovesporak, soy, sovesporak. Sovesporak, soy, sovesporak. Sovesporak, soy. Gesù Bapa ceutor tu Najamo kaci koborsa Gesù karo kranus martu Angka Bapa Shiva mukye Sovesporak, soy, sovesporak. Sovesporak, soy, sovesporak. Sovesporak, soy, sovesporak. Sovesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान फिलिपाक नातानियल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें मोइजेसाचे सुमृतींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा तो नाजारेतचो जेजू जुजेचो पूत नातानायलान ताका म्हणलें नाजारेतांतल्यान कितें बरें येवंक शकता फिलिपान ताका म्हणलें ये आनी पळय जेजून नातानेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें हो पळयात एक खरो इस्रायेली ताचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना नातानायलान ताका म्हणलें तूं म्हाका खंय वळखताय जेजून ताका जबाब दिलो फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो नातानायलान ताका परतीपाड केलो गुरुजी तूं देवाचो पूत तूं इस्रायेलाचो राजा जेजून ताका म्हणलें तुका अंजिराच्या झाडा तोडा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास धरताय यावन ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय आनी ताका म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगतां सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान बाग्योन बार्तोलोम्यो जेजूचो आपोस्ल नाथानेल ह्याय नांवान ताका वळखतात दोनूय नांवां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटात भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना ऑगस्टाचे 24वेर आमचे फिरगोजेन
बागेवन बार्तोलोमेवाची परब मनयता तशेंच आमचें कोणसाचें फेस्त म्हणल्यार आमच्या गांवांत पयल्या कोणसाचेर पयल्या फळाचेर आमी आयज आशिर्वाद घालता आनी हें पयलें फळ आमी देवाक भेटयता. भाव भयणीनो, आमी ही परब करता आसतना हो हें शुभ वर्तमान जें आयज वाचलां तातूंत जेजू उलयला, फिलीप उलयला, नातानयेल उलयला. फिलिपाचें काम इंट्रोडक्शन म्हणल्यार जेजूक जेन्ना फिलीप मेळ्ळा तेन्ना बेगीन बेगीन ताका नातानयेलाक वचून तो इंट्रोड्यूस करता. कित्याक घोडे फिलीप जाणा की नातानयेल ह्या मनशा मदलो जे ही भासावणी देवाची सोडवंडार तुमकां येतलो म्हूण जी भासावणी केल्ली ताची वाट पळोवन रावतालो. तशेंच जो कायदो जो सरकार तांचेर राज चलयतालो म्हणजे रोमाचो सरकार, तांच्या हातांतल्यान आमकां केन्ना सुटका मेळटली, आमचो मनीस आमचेर केन्ना राज चलयतलो, हें पळोवन रावपी जे मनीस आसले तांचे मदलो एकलो. तशेंच ही वाट पळयता आसतना जें कितें आपणाचें आसा म्हणजे आपणाचें दायज, आपणाची जमीन आसा ती कामायज करून तातूंतल्यान उत्पादन करून आपली इकॉनॉमी जी आसा, आर्थीक परिस्थिती आसा आपल्या गांवची, ती वाडोवपाचो सारको मनीस नातानयेल और बार्तोलोमेव एकलो. भाव भयणीनो, फिलिपान जेन्ना ताका सांगलें तो आमकां मेळ्ळा आनी तो उमको आनी नांव घेतलें नाजारेताचें. तो नाजारेतचो जेजू. नाजारेत ह्या नांवाक वा ह्या गांवांक तांचे मदें जी समजणी आसली, ह्या गांवांत व्हडलेंशें कांय ना, हो गांव फेमस न्हू, ह्या गांवांतले व्हडले व्हडले मनीसूय केन्नाच येवंक ना. आनी ह्या पासून ताचो एक उक्तो प्रश्न, नाजारेतांतल्यान कितें बरें येवं येता, आमी केन्ना आयकोंकूच ना. आयज जरी तर आमी म्हणलें चिखलेच्या गांवांत, घडये जायतीं जाणां नोको आजून पासून चिखले हूंय पडटा तें, चिखलेचो गांव तो हूंय पडटा, वास्को लागीं आहा तेन्ना कळटा. वास्को म्हणल्यार सगळीं वळखतात, चिखले म्हणल्यार सगळीं वळखनात जायतीं जाणां. आतांच्या काळार जेन्ना जायत्यो वस्तू आमच्या गांवांत घडल्यात, आतां चिखले म्हणल्यार जायतीं वळखतात, संवसारभर वळखतात चिकाली म्हणल्यार खंय आहा, कितें चलता. आनी जायतीं जाणां आमचे मिसानूय भाग घेता, पयस पयस तावन आमचे बराबर एक जाता. जाल्यार जीं उतरां फिलिपान म्हणलेलीं, ये आनी पळय, अणभव घे आनी जाणा जाव ह्या गांवांत कितें आसा, ह्या गांवांत कोण आसा. आनी ह्या गांवांतलो आयलोलो हो जेजू नाजारेताचो, तो कशे भाशेन तो भासायलोलो सोडवंडार, ये आनी पळय. भाव भयणीनो, जेन्ना नातानयेल ह्या उतराक आयकून ओय खरें हांवें अणभव घेवपाक जाय, हांवें जाणा जावपाक जाय, त्या जाग्यार वचून ताका मेळूंक जाय, त्या मेरेन हांवें उलोवप सारकें ना, हें समजून घेतलें आनीक बेगीन बेगीन उठून आयलो. आयज आमी जायत्या जाणांनी हें करपाची गरज आसा. वेगवेगळे विशय ह्या दिसांनी चलतात आमच्या संवसारांत, थोडे आमकां लागीं तेंकोन, थोडे मातशे पयस पयस. आनी भोव करून जेन्ना आयज सोशल मिडिया आमच्या हातान आसा, कमेंट्स करपाक आमकां सोंपें, भोव सोंपें, तेन्ना आमी कांयच नकळो आसतना बेश्टें म्हणोंक जाय म्हूण म्हणलें आनी कोणाक तासूंक जाय म्हूण तासलें, असलें करपाचें आयज आमच्या सोशल मिडियाचेर खूब चल्लेलें आसा. जावं फेसबुकाचेर, जावं युट्यूबाचेर आनी दुसरे सोशल हँडल्स जे आसात ताचेर हें चालूच आसा. जाल्यार हो पळय, बार्तोलोमेव वो नातानयेल शिकयता, वय हांवें उठूंक जाय, वचूंक जाय. आनी तो जेन्ना येता तो पळयलो जेजून, तेन्ना जेजू ताचे विशीं उलयता. हो पळयात, तो खरो इज्रायेली. आनी खरो इज्रायेली कित्याक? खरो इज्रायेली जो आसा ताचें सगळें कसलेंच भास्कळपण ना. देर इज नो गायल इन हीम. देर इज नो गायल इन हीम म्हणजे तो हुशारकाय दाखयता, पूण ही हुशारकाय दाखोवपाक कसलींच आडगां नाडगां वापरिना, वांकडे तिकडे करून तो आपली हुशारकाय दाखयना. पूण जे कोण मनीस भास्कोळ अशें आमी म्हणटा, ते मनीस असले ते हुशार म्हूण दाखयतात आपण सगळें, आनी बरें खरेंच तांचें सगळें हुशारकाय आसा. पूण ही हुशारकाय आडगां नाडगां फटिंगपणां करून एकठायल्ली, म्हणजे बींग डिजऑनस्ट. जाल्यार जेजू ह्या बार्तोलोमेवा विशीं सांगता, हो पळय खरो इज्रायेली, ताचें सगळें डिजऑनस्टी ना. कित्याक ताणें जीं उतरां उलयलीं
हो एक जो डावट ताणें घातलेलो. नाजारेतांतल्यान कितें बरें येवंक जाता बेश्टें वयल्या वयर म्हणूंक ना, आपल्या अणभवांतल्यान म्हणलें आनी काळजांतल्यान म्हणलें. आनी जें कितें आपणें म्हणूंक जाय आसलें तेंच म्हणलें. सोडवंडार मेळ्ळा, वय चल धांवया मेळया आनी आमी ताका इन्फ्लुएन्स दिवया, ताका आमचो करया, असलें कांयच ना. आनी जेन्ना तो आयलो आनी हीं उतरां आपणा विशीं नातानेलान आयकलीं तेन्ना घडी नातानेलाक आपलो आदलो अणभव जो आसा तो उगडास जालो. जेजू जेन्ना ताका भेट्टा आनी ताचे विशीं हीं बरीं उतरां उलयता तेन्ना ताचो जो डावट आसलो तो क्लियर घडी जालो. आमकां हें शिकोवन भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी घडी कोणाचेंय वायट उलयता. थोडे पावटी आमी जाणा ती मनशां बरीं म्हूण, वो तांणी वायट करूंक ना म्हूण, तरी पूण आमी तांचें वायट उलयता. वो थोडे पावटी आमकां जाणी कोणें कितें वायट केलां जाल्यार आमी एक सोयेक मेळटलो म्हूण रावता. केन्ना हेजी रिवेंज घेतले हांव आमी, केन्ना एका लिसांव शिकयतले हांव, केन्ना तांकां आमी लोजयेन घालतले हांव, घडये जायते पावटी रावता. आनी अशें करतांवूय बीन, पूण केन्नाच आमी असल्या मनशांक आमचे वाटेन जिखून घेवंक पावूंक ना. जेन्ना आमी घडी कोणाचें वायट उलयलां जिखून घेवंक पावूंक ना. वा आमी कोणाच्यो खबरो केल्या, एकाच्यो काडून दुसऱ्याक, दुसऱ्याच्यो काडून तिसऱ्याक सांगल्यात, आमी त्या मनशांक आमचे वाटेन जिखून घेवंक पावूंक ना. पूण जेजू दाखयता, हो जो आपणाचेर डावट दवरतालो, दुबाव दवरतालो, तेका ताचे विशीं बरें उलोवन आपणा वाटेन ओडून घेतलो जेजून. हो खरो इस्रायेली, ताचें सगळें कसलेंच भासकोळपण ना. आनी हीं उतरां बेश्टीच ताका फुलोवपाक आनी आपणा वाटेन जिखून घेवपाक न्हय, पूण खरेपणी बार्तोलोमेव कोण हें जेजू वळखता देखून ताचे विशीं तो उलयलो. आमी जायते पावटी जरी तर एकामेकाक वळखता आनी भोव करून एकामेका भितर बरेंपण आसा तें वळखता. थोडे पावटी जें कितें वायट आसा, जें कितें चुकीचें आसा, कित्याक वायट आनी बरें आमच्या सगळ्यां भितर आसा. थोडे पावटी हें वायट मातशें कुशीन दवरून बरें आसा तें आमी एकामेकाचें वयर काडपाक एकदम गरजेचें, एकदम बरें आनी एकदम फायद्याचें. आनी हीं उतरां आयकल्या उपरांत जें बार्तोलोमेव उलयलो तें परतून भासकोळपण नासलेलें, म्हणजे कसलींच फटिंगपणां नासलेलें, बेश्टेंच म्हणपाक जाय म्हूण म्हणलेलें न्हू. पूण हीं उतरां भावार्थाचीं उतरां. नातानेलान ताका जबाब दिलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायेलाचो राजा. दोन वस्तू, बार्तोलोमेव आनी ताचे सांगाती जे इस्रायेलान लोक आसले, जे खरेपणी तांकां पडलेलें आपल्या गांवचें, आपल्या देशाचें, आपल्या परजेचें, ते दोन वस्तू रावताले. एक, देवाचो पूत सोडवंडार येतलो आमकां सोडोवपाक. दुसरें, हे जे रोमी सरकार आमचेर राज चलयतात, आमकां सतायतात, आमचे टॅक्स घेतात, ते केन्ना काय पयस जातले आनी आमचो सरकार आमकां मेळटलो, राजा मेळटलो आमचो. आनी ह्यो दोनूय वस्तू बार्तोलोमेव आपल्या काळजांतल्यान म्हणटा, वय होच तो देवाचो पूत जो फिलिपान सांगलें, देवान सांगलेलो तो आमकां मेळ्ळो. दुसरोय भाग गरजेचो, हो इस्रायेलाचो राजा, तूंच तो राजा जो आमचेर राजवट चलयतलो. आनी हे राजवटकेन असलें भासकोळपण आसचें ना, हे राजवटकेन फटोवप आसचें ना, हे राजवटकेन आशा आसची ना, हे राजवटकेन बेश्टें उलोवप आसचें ना. भयणीनो, आयज आमचे भोंवतणी आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां कितें मेळटा? कसलीं मनशां आमी? भासकोळपणान जियेतात तसलीं, फटोवपाक जियेतात तसलीं, काय आमी खरीं क्रिस्तांवां जी आमचो भावार जियेतात आनी दाखयतात? दाखोवपाच्या कामाक न्हू, पूण ह्या वर्साचो विशय जो आमकां उलो मारता, परगोटणार जावपाक आमच्या जिवितांतल्यान, आमचे ऑनेस्टींतल्यान आमी हो भावार्थ परगोट्टा तसलीं मनशां. भाव भयणीनो, फाटीं वायनाड जेन्ना लँडस्लायड जाले, जायतो लोक मेलो, जायती जमीन गेली. आमच्या सरकारान एक बरोसो स्टेटमेंट काडलो, वायनाड जें कितें जालां तें पळोवन आतां दोंगर कातरूंक आमी दिवचे ना. आमच्या मुखेलमंत्र्यान काय बरो स्टेटमेंट केलो, बरोसो स्टेटमेंट. आमचें गोंय खरेंच राखता तसलो, कित्याक आयज आमची गोंयची जमीन पाड घातल्या, तातूंत आमकां चडशें दिसती पडटा कॉन्क्रिटायजेशन. वयता थंयसर बांदतात बिल्डिंगां, आनी बिल्डिंगां बांदप म्हणल्यार डिवेलपमेंट, अशें आमचे मंत्री आमदार आहा ते जायते फावटी समजल्ले आसात. आनी लोकांकूय सांगलां, भोव करून इलेक्शन जाता तेन्ना आमी डिवेलपमेंट केला. आनी डिवेलपमेंट म्हणटा तेन्ना एग्जाम्पल खंयचे दिल्यात? हींच, जें कितें बांदलोलें, बांदकाम केल्लें आसा तो डिवेलपमेंट.
पळोवपाक थोडोसो वगत बरो दिसता आनी त्या उपरांत आमची जमीन पाड घालता, आमची शेतां बाटां पाड घालता. आमची शेतां आयज बुडलेलीं आसा. आमचे पासून आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब शेत रोयलां आतां 15 तारखेर. जेन्ना थोड्या इगोर्जांनी कोणसाचें फेस्त जालें तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी शेत रोयलां. कित्याक आमी डिवेलपमेंट केल्लो, आमच्यो ड्रेनेजीस आहा त्यो बांदलेल्यो पयलीं, आनी त्यो बांदता आसतना जी आमची ड्रेनेज आहा ती ब्लॉक करून दवरल्या शेतां बुडोवन उरतात. न्हयच फकत हिंगा, आमच्या आख्ख्या गोंयान हें जायते कडेन घडटा. ड्रेनेजीस ज्यो बांदलेल्यो आसात डिवेलपमेंट म्हणून कॉन्क्रीट ड्रेनेज बांदलेल्यो आसात, तातूंत आमची शेतां बाटां बुडलेलीं आसात. चोक जाल्लें आहा सगळें, भास्कोळपण हें. आनी तातूंत जेन्ना आमचो सरकार आमकां सांगता हाचे मुखार बांदूंक मेळचें ना, तेन्ना आमचे मदले थोडे जाण भोव करून गोवा फावंडेशन जे गोंयचे पासत जायते बरें करतात, कोर्टान वचोन जें कितें चुकीचें केल्लें आसा तें सारकें करून घेतात, तो उलयलो. आनी ताणें म्हणलें हें टोटल डिसऑनेस्टी, हें बेश्टें वयल्या वयर सांगलोलें. जरी तर हें खरें जाल्यार जे नवे कायदे हाडल्यात, भोव करून 17(2) TCP एक्ट, हातूंत 17(2) हाच्या आदारान कितलीं असलीं ऑर्चर्ड लँड आनी फिल्ड लँड्स आहा तीं कन्वर्ट केल्लीं आसात. तशेंच आनीक एक कायदो आसा 39A म्हणलेलो. हे एमेंडमेंट्स जे हाडल्यात तातूंत रेक्टिफिकेशन एरर्स जे आसात ते सारके करपाक जे कोण ऑथॉरिटी आसा TCP आसा तांकां फूल ऑथॉरिटी. तेणी आनी विचारपाक नाका, खबर घेवपाक नाका, पूण तांणी बेश्टेंच म्हणपाक जाता हो एरर, हें शेत न्हू, इतलेंच म्हणल्यार पुरो. आनी हेंय घेवन कितलीच लाखांनीच जमीन, लाखांनीच स्क्वेअर मिटर जमीन बदलपाची आसा, बदलपाक प्रपोजल घातलेले आसात. पूण ते जरी तर फाटीं घेयनासतना आमचो सरकार म्हणटा असले दोंगर कातरूंक मेळचे ना, स्लोप्स नॉन डिवेलपमेंट स्लोप्स जे आसात ते कातरूंक मेळचे ना, जाल्यार सरकार फोटी मारता, भास्कोळपणान जियेता. आनी असलें ही डिसऑनेस्टी, हें भास्कोळपण पयस केल्या बगर आमकां ही सोडवण मेळपाक शकना. देखून भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी वाट पळयता ह्या सोडवणदाराची, आमकां कोण पॉलिटिशन नाका. आमकां कोण आमचो दुसरो MLA मेळटलो, दुसरो मिनिस्टर मेळटलो, दुसरो चीफ मिनिस्टर मेळटलो म्हूण रावपाची गरज ना. पूण गरज आसा आमी जण एकलो ह्या जेजू सोडवणदारा भाशेन जावपाक. म्हणजे जे कोण रावतात आमकां ही सोडवण मेळटली म्हूण तुका पळोवन म्हणपाक जाय, वय देवाच्या पुताचें सारकें तुजें सवें आसा. ही राजवट आमची गोंयची चलोवपाक सारकें तुजें सवें आसा. कित्याक तूं ऑनेस्ट, तुजें सवें भास्कोळपण ना. तर अशें करता आसतना भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान वस्तू, ल्हान ल्हान उपाय जे आमचे लागीं आसात, भोव करून आमचे जमीन सांबाळपाची, आमची शेतां बाटां सांबाळपाची, आमची झाडां पेडां सांबाळपाची, आमचे दोंगर न्हंयो सांबाळपाची, हें काम करूंक मुखार सरया. थोडे पावटी हें करता आसतना आमचेर आड जायते जाण वचपाक शकता, थोडे पावटी आमचेर जायते जाण जायते तरेन उलोवपाक शकता. पूण ज्या मेरेन तूं बार्तोलोमेवा भाशेन भास्कोळपण नासलेलो मनीस जायना, तुका तुज्या गोराब्याक, तुज्या भुरग्यांक आनी तुजी फुडली पिळगा जी येवपाची आसा तांकां सोडवण ना. आनी ह्या पासो तो वावर जो चलता, जावं आमचो शेतकामताचो, जावं आमच्या पर्यावरणाचो, काय बरीं उतरां आसा, फॉर अ सस्टेनेबल फ्युचर, म्हणल्यार जी फुडली पिळगा येवपाची आसा तांकां ही सस्टेनेबिलिटी, म्हणल्यार आयज जें कितें आमच्यान उदारगत करपाक जाता, आयज आमी जे रिसोर्सीस वापरता ते आमचे फुडले पिळगेकूय ताचेर तांकां हक्क आसा. देखून दर एक पावल, दर एक कायदो, दर एक एमेंडमेंट जो आमी करता तो सस्टेनेबल फ्युचर हे मतीन दवरून जावपाक जाय. आनी हें करपाक आमी आमचे दोळे उगडपाक जाय, आमी आमची तोंडां उगडूंक जाय, आमी आमचें बरोवप करूंक जाय, आनी आमच्या सरकाराक आमी सांगूंक जाय. आनी तेन्नाच हें देवाचें राज भाव भयणीनो आमचे भितर येतलें. तेन्नाच आमकां खरी राजवटकी जी देवाक जाय, देवान आमचे पासत रचून हाडलेली आसा ती मेळटली. हें करूंक आमचें जण एकल्याचें मन आमी बापाक उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, सोरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या,
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापान बिस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सदांच रिगून रावंक आनी ताचे गोठायेन वादोल मोडा मोदें पवित्र सभेत चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणें आमी बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपणाचेंच बरेपण सोडचे तालनी पयसावन समाजाच्या बरेपणा आनी पोरजेच्या उदरगती पासत वावरूंक तांकां कुरपेन आनी उर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या जमीन झाडां शेतां बाटांचो बरो सांबाळ करून बरी पीक उत्पन्न करूंक ही देवान आमच्या हातान घातलोली गिरेस्तकाय फुडले पिळगेक सांबाळून दवरूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी तशेंच आमच्या कॉन्फ्राऱ्या भावा भयण्यांनी आपल्या बऱ्यो वावरां वरवीं बापाक मानता तसली फळां आपल्या जिवितांत उत्पन्न करूंक आनी क्रिस्ताचे विस्वाशी आमी जावन बापाक महिमा हाडूंक समेस्तांक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी खेरीत भाशेन आमचें अन्न, आमचें जेवण तयार करतल्या सगळ्या शेतकामत्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान वाडय आनी तुजें राज आमकां येवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. फळां आनी कोणसां. आमची शेतां बाटांनी जमीन कोसून बियां लावन तांचो सांबाळ करून उत्पन्न केल्ली ही फळां याज्ञीक भावाच्या हातान घालतना आमचे कोश्ट, वावर, सूख, संतोष बापाक उबारुया. उंडो सोरो. गोवा उंडो आनी दाका रोस जो याज्ञीक भावाच्या पवित्र उतरा वरवीं बदलून जातलो आमकां जेजूची कूड आनी रोगोत. ह्या पवित्र जेवणांत भाग घेतल्या सोमेस्तांनी भावार्थ, वरवासो, मोग आनी शांती तशेंच
एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी वाडोवंक आमचे आवंडे बापाक उबारुया. मिटोने वेळार गीत घेवया. C13, पेज नंबर 33. C13. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान ते मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, जेजून खुर्सार सगल्या मनशाचे सोडवणे पासत ओगणीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींनी आनी तांचे पासत जेजू सांगाता आमचेंय जिवीत आनी जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. Sorry,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट पर गोठुया. Sonia Jesu ami omudo krata, ani ekal świetle dieta, ditwi mawdi Tuhan lawan Yesus, ami tudzie mohon बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. ओ पळे खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भास्कोडपण ना. आमकांय जण एकल्याक फावो जावं आमचे विशीं म्हणूंक हो पळे खरो चिखलेकार, ताचे सवें कसलेंच भास्कोडपण ना. हो पळे खरो गोंयकार, ताचे सवें कसलेंच भास्कोडपण ना. आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुम्या वेळार गीत घेवया R10 पेज नंबर 179 R10 आत्मिक कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Gesù pace, pace ave, lui cara, vagotana. Gesù pace, pace mora, dismoci bradona. Gesù pace, pace ave, disa, ina. Ashe ave, unoi kana, vavotana. Jesu pace, ashe mora, dismoci bratona. Karismoje, evul pace, moja moga, deva kati, chitna doshi, sapna moji. Ashe ave, unoi kana, vavotana. Jesu pace, ashe mora, dismoci bratona.
भाशेन अशें हांवें उलयतना वावरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे कुशीक म्हजी खुशी तुजीच कुशीक वची तुवें जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंसचें कश्ट म्हजी दुकां सगळें जाताच पोवचें जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. प्रार्थुया. देवा सर्व लोकांच्या बापा, सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञेक पाळो दिवन धर्मदूत देसा देसांनी गेले. आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, आयज आमचें कोणसाचें फेस्त, सांत बार्तोलोमेवाचें फेस्त. तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताची परबीं हॅपी फिस्ट. कोणोस कातरपाचें आजून उरलेलें आसा. मिसाचे सुरवातेक वचपाच्या वेळार पावस आयलो, आतां मोदें बंद जाल्लो, आतां मीस काबार जाता म्हणल्यार परतून सुरू जाला. आमकां देव कसलोय संदेश दिवपाक सोदता काय म्हणपाक सोदता काय आमकां तुमकां फावो ना वचोन कातरपाक दुखाची खबर हो संदेश जाल्यार. पूण जरी तर दुसरो संदेश की हो पावस तुमकां कुरपेचो पावस आशिर्वाद जाल्यार बरें आसा. ह्या पासो तो आशिर्वाद काय आमकां ही एक कॉशन जाल्यार चिंतया. जरी तर आमी आमच्या शेतां बाटांचें बरे भाशेन काळजी घेता जाल्यार हो आमकां आशिर्वाद. जरी तर आमी आमच्या शेतां बाटां रोवपाची सोडलेलीं आहात वेगवेगळीं कारणां दिवन, कारणां जायतीं आसा आमचे लागीं, जाल्यार घडये हें एक आमकां कॉशन घेवया. आनी आमच्या शेतां बाटां जरी तर आमी कसल्याय वायट प्रयोगाक वापरलेले आसात वा दिल्ले आसात वा इल्लेशे पयशे सुबेज मेळटा म्हणून आमच्या शेतां बाटां जरी तर आमी विकलेलीं आसात, भोव करून जे बिल्डर्स आनी कॉन्क्रीट डेव्हलपमेंट करता तांकां
जाल्यार चतुराय धरुया. आमची कुमदादीचीं भाटां आसात, आमच्या इगोर्जेचीं भाटां आसात. हीं भाटां बेसां आमी कितें केल्लीं आसात, कोणाक विकलोलीं आसात, कोणाक दिल्लीं आसात, कितल्या पयशांक आमी तीं तांचो सौदा केल्लो आसा, हेंय बीन आमी पळोवपाक गरज. आमची चिखलेची कुमदाद आसा, मागुया आमच्या चिखलेचे कुमदादी पासत. सगळे जे निर्णय ते घेतात ते गांवच्या बरेपणा पासत, जमनीच्या बरेपणा पासत, आमच्या शेतां भाटांच्या बरेपणा पासत, उदारपसणा पासत तांणी घेवपाक तांचे पासत करीत भाशेन मागुया. कित्याक आयज जायते तरेचीं हीं टॅम्पटेशन्स आसात. ताळणी भोव व्हडली आनी ही ताळणी पयशांची. कित्याक भायले मनीस जे येयल्ले आसात ते कांयच न्हू करून आमची जमीन घेतात. आमची लागीन जायना, गोंयकारां लागीन आमचे हात पावना. जी सॅलरी आमी जोडटा हिंगासर ते सॅलरीन आमच्यान घोराबो पसूंक आनी तशेंच ह्यो जमनी घेवंक जायना. मानून घेवया. पूण जे कोण भायर तावन बिझनसमॅन म्हणलेले येतात, जे वेगवेगळे आपली मनां दवरून गोंयची एक इल्लोसो जमनीचो कुडको मेळटा जाल्यार पासून ते अशेच पयशे उडोवपाक तयार आसा. तसले मनीस जेन्ना व्हडलो दुडू घेवन येतात खरेपणी ती एक ताळणी, अ टॅम्पटेशन. तर असले ताळणेक जे कोण कारबारी आसात आनी जे कोण जबाबदार आसात ते फसोना जावपाक मागुया. हे बाबतीन इगोर्जेच्या वाटेन आमी म्हणटा तेन्ना आमचे फाब्रिकाचे जे वांगडी आसात, पाद्विगार तेचो हेड, आमी असल्या ताळणेन पडोन जावपाक आमचे पासत ही कमिटी पासत मागात. आमची कुमदाद आसा, जायती जमीन कुमदादीच्या हातीन आसा. कुमदादीची जी प्रेझेंट कमिटी आसा, आदले कमिटीन कितेंय केल्लें आसूं, आतांची कमिटी आसात ते हे ताळणेक सांपडना जावपाक. जे आमदार, मंत्री आनी दुसरे जे कोण आपणाचो फायदो पडोवंक सोदतात तांच्या उतराक ते बोळी पडोना जावपाक तेंचे पासत मागपाक आयज आमकां घडये हो पावस सुरवातेक पडला आनी आतां काबार जाता आसतना पत्तून पडलो, आजून बंद जायना. शिटकावणी गाय आमकां, हांव जाल्यार ही शिटकावणी म्हणून घेता. तुमी जण एकलो हें कितें म्हणून घेतात तें तुमी पळयात. देवाचो आशिर्वाद म्हूण घेतात, देवाचो आशिर्वाद म्हूण घेयात. शिटकावणी म्हूण घेतात जाल्यार शिटकावणी म्हूण घेयात. दोळे उगडात, तोंड उगडात आनी जांचे लागीन उलोवपाक जाय थंय वचून उलयात. नाका जाल्ले जे आमचे प्रकल्प येतात, नाका जाल्ले जे आमचे निर्णय जातात आमचे कमिटीनी, दारां बंद करून थंय वचून पळयात, मातशे विचारात तांचे लागीन. विचारल्या बगोर आमकां जबाब मेळना आनी तो जबाब मेळ्ळ्या बगोर आमी रडो नासतना रावपाक जावचें ना. जरी तर आमी आयज उगडास केला, हें सगळें जें आमी करता इज फॉर अ सस्टेनेबल फ्युचर. जरी तर हितून तुमच्या भुरग्यांचो आनी तुमच्या फाटल्यान येवपाची पिळगा आसा, तांचो फ्युचर काबार जावपाचो आसा. जायते फावटी लॉज नासतना आमी म्हणटा काबार आमचो फुडार, गोंयकारपण काबार. लॉज दिसना आमकां जायते फावटी गोंयकारांक. ही लॉज दिसोंक जाय आमकां गोंयकारांक म्हणपाक पासून आमचो फुडार काबार, गोंय काबार, विकून खाल्लें, आमच्या भुरग्यांक कांयच मेळचें ना. जाल्यार तीं भुरगीं उठ्ठलीं आनी तुमचे लागीं विचारतलीं तूं कितें कोत्तालो तेन्ना, तूं खंय आसलो, तुवें पयशे खावपाक लागलेलो. जाल्यार असल्या प्रश्नांनी आमी फाल्यां आमच्या फोंडांत आसतना आमकां त्रास जायना जावपाक आयज तुमचीं पावलां उबारात. आयज तुमचे ताळे वयर काडात आनी दोळे उगडून पळयलां तें पळयनासतना कोण ना, सगल्यांक आमकां खबर आसा खंय खंय कितें जाता तें. पूण आमी घडये ओग्गी आसा भिवोन ना जाल्यार आमकां कितेंय मेळटा म्हणून. हें भास्कोळपण. जाल्यार जे भाशेन जेजून उतरां म्हणल्यात हांचें सवें कसलेंच भास्कोळपण ना, हें आमकां फावो जावं. आतां खरेपणी हो निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी परतून पुरसांव काडून सकयल वचपाची आसली. सगळें तयार आसा. आमचो फ्लॅग तयार आसा, आमचो हिळो तयार आसा बरो सिल्वराचो, आमची कॉन्फ्रार तयार आसा, सगळें तयार आसा. पूण पावस घोडे म्हणटा नाका, वचनाका. पूण आशिर्वाद मागोन आसतना रावची न्हू. जरी तर आमकां राव म्हणलां हिंगा जाल्यार देवा लागीं आमी मागुया, काकलूत मागुया. देखून हे आयचे मागणे आशिर्वाद आमच्या शेता भाटांचेर हांगाच रावन जातलो. बाराबर मागणी आमी करुया आनी मागीर गाडयेन बसून आमी बरे भाशेन सुत्री घेवन भिजोन आसतना वचून कणस कातरपाचें आसा आनी शेतान जो आशिर्वाद घालपाचो आसा तो पाद्विगार आनी कॉन्फ्रारीचे थोडी भाव भयणां आनी जांचे लागीं येवपाक जाता आनी जांकां भिजपाची खुशी आसा तांणी येवपाक जाता. तर हिंगा रावन आमी हे मागणी करतले. भाव भयणीनो, 15 तारखेर ऑगस्टाचे आमच्या फिरगोजेन
बिशप थियोदोर मास्कारेनीस आयिल्लो डाल्टनगंज हांगाचो बिस्प आनी ताणें आमचे मुखार एक मांडणी मांडलेली आपणाची एक गरज सांगलेली आनी त्या दिसाक आमी एक निर्णय घेतलेलो की आमी चिखलेकार हे डाल्टनगंज डायसीस जी आसा झारखंडान तांकां एक ग्रीन गिफ्ट दितले हांव तांकां कितें जाय कसली गरज आसा हें हांवें बिस्प साहेबा लागीं मागलोलें मातशें वच पळे आनी धाड आमकां तुजो प्रपोजल कितें जाय तुका एज अ ग्रीन गिफ्ट फ्रॉम चिकाली जाल्यार ताणें धाडला तातूंत 4 भाशेचीं झाडां फळां दितीं झाडां ताणें विचून काडलेलीं आसात एक झाड रोयले तें घेवन रोवन वाडोवन 5 वर्सां पासून त्या झाडाची काळजी घेवपाक एक झाडाचे 900 रुपया जातात एक झाडाचे 900 रुपया 900 टू बाय टू प्लांट अँड टेक केअर फॉर 5 years ते म्हणल्यार ताका मागीर फळां जातलीं आनी ती फळां ते खातले आमकां इल्लीं धाडल्यार आमी खावपाक जाता मागीर पूण एक झाडाक 900 रुपया आनी असलीं झाडां आमी 500 प्लांट्स तांकां दिता म्हणून सांगलां ही आमची मांडणी 500 झाडां तांकां दिवपाक म्हणटच 5 × 9 कितले जाता ही 5 9 परसान म्हण मॅथ्सा बरो ना मातशें बरें कितलो एमावंट जावं सुमार 40,000 आनी थोडेशें कितें जाता 49 45 बरें 45च पुरो सो तुमकां कोणाक खुशी आसा हें कोणाक कंपल्सरी ना तुमकां कोणाक जरी तर खुशी आसा हातूंतलो खंयचोय एमावंट एक झाड पासून एक 900 रुपया पासून आमी तांकां धाडपाक फील फ्री तुमची देणगी आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवची आनी हो आमचो गिफ्ट चिखलेचो ग्रीन गिफ्ट म्हणून डाल्टनगंज हे डायसिसीक झारखंड हांगासर वेतलो आनीक थंयसर तीं आमच्या नांवान हीं झाडां रोयतलीं निमणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया खेरीत भाशेन आयची तयारी सगळी बरे भाशेन केलोल्या आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भाव भयणांक तशेंच हे 3 दीस आमी त्रिदूम मनयला ही तयारी करूंक आमची लिटर्जी एनिमेटर्स जी आसात तांणी बरे भाशेन ह्या 3 दिसांचो त्रिदूम करपाक आनी आयच्या फेस्ताची लिटर्जी तयार करूंक आमकां आदार दिला तांकां आमचे दिनवास आमच्या कोयराक आमचे दिनवास आमकां बरे भाशेन गितां गावन हे परबेंत वांटो घेवपाक आदार दिलो देखून तशेंच आयज सांजे आमच्या तरणाट्यांनी आमचे पासत हो कार्यक्रम घडलेलो आसा पावस कितलोय पडो हो कार्यक्रम आयज मुखार वेतलो आमचे फिरगोजेची पॅरिश यूथ तशेंच चिकाली स्पोर्ट्स क्लब जे वर्साच्या वर्साक आमच्या तरणाट्यां बरोबर येवन हो कार्यक्रम करतात आयज नाल्लांचो खेळ जातलो ट्रेडिशनल गेल्ल्या वर्साक जायत्या जाणांनी भाग घेतला आमच्या अनिता मुखार आसलेलें जायत्या जाणांचे नाल्ल तेणें फोडल्यात गेल्ल्या वर्साक ह्याय वर्साक परतून यो एंट्री कॉमेर्स जातली 3 वाजता म्हणटच तुमचे नाल्ल घेवन तुमी येवचे बरें बरें आसा ते आनी ह्या नाल्लाच्या खेळान चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हांचे बरोबर आनी आमच्या तरणाट्यां बरोबर ज्यो ट्रेडिशनल गेम्स तांणी तयार करून हाडलेल्यो आसात आनी सेक्टर वायज ज्यो गेम्स केल्ल्यो आसात तातूंत सगल्यांनी भाग घेवचो तुमचो फ्लॅग घेवन पावसांतल्यान जो कोण येता तांकां कडेन चड मार्क्स मेळटले जजींग हांव नकळो ते जजीस डिसायड करतले पूण तुमचो जण एकल्याचो फ्लॅग तुमी तयार केला म्हूण समजता तो फ्लॅग घेवन तुमी येवचे आनी ह्यो सांजेच्यो गेम्स ज्यो आसात तातूंत आमी सगळीं वांटो घेवया आनी खुशाल जावया आनीक ही आमची कोणसांची परब मनोवया निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं आमी आमच्या शेता भाटांचेर आशिर्वाद मागता आयज फेस्ताक आमचे मुजग हाडलेलो आसा आनी मुजगवाले आमचे आयज बरें बँड वाजयतले आतां हांव आशिर्वाद घालता आसतना आमच्या मुजगाच्या भावांक लागीं मागता मातशें थोडोसो वगत रेस्ट घेयात आनीक ह्या मागण्यांत वांटो घेयात आनी त्या उपरांत आमी मुजग वाजोवन तशेंच देवाचो आशिर्वाद मागून कणस कातरूंक सकयल वेतले हांव
तुमचे फुडले पिळगेचेर मागप. तुमी जी तुमच्या घरांनी वा घराच्या फाटल्यान जे किचन गार्डन घोडे केल्ले आसा तांचोय उगडास करात आनी हो आशिर्वाद ह्या सगळ्या पयल्या पिकाचेर आमी ह्या वेळार मागता. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासणेचें बलिदान भेटोवन ताका आर्गां दिता. हें दिनवासणेचें अति उत्तम विधान. त्या बलिदानाचे समरमणेंतल्यान गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासणी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवीं फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान भुंयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भावा भयणांक वांटूंक दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापातावन येता त्यो सर्व वस्तू समेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्यात. तर आमी खरेपणी ताचीं भुरगीं जावचे खातीर अशेंच करूंक आमी जाय. तर देवाचे उपकार आठोवन आमच्या हाताच्या वावराचेर ताचो आशिर्वाद मागतना आमी आमच्या जिवितान नितीवंतपणाची फळां दिवंक जाय म्हूण विसरचें न्हय. देखून आमी आतां खालतेपणी देवा कडेन प्रार्थुया. आमचो जबाब जावं दी. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. म्हणुया, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. देवा, तुजे पूर्व येवजणेन तुवें भुंयेंतलें पसण आमकां दिलां. आमचो घाम वारोवन आमी भुंयेंतलीं एकठांयल्लीं हीं फळां आमचे कुडीच्या पसणाक आनी मनशाच्या विकासाक उपकारूं. तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी मागता. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तुवें आमकां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरलीं आनी ताचे सवें एकवटून जिविताची सुपूर्णाय जोडिशी आनी सुबां फळां दिशी कोर. जबाब, आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासणेच्या बलिदानान भावार्थाचो गूट समारंभूक खुणा करून घेतल्याय. तर तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू ह्या तुजे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायश्यो कर. जबाब, आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सर्व दुबळीं आनी गरजेवून भाव भयणां शांतीन आनी सवस्थायेन जिवन सगल्या काळजान तुजी महिमा गावंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो. जबाब, आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. आनीक एक फावटी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगल्या आमच्या वावराचेर, आमच्या वावराड्यांचेर, शेतकामत्यांक वेगवेगळे तरेन सुविधा दितल्या आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर आशिर्वाद मागुया. आनी सगळी मागणी एक करून बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा, मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुफोड भुंयेचो आदार घेवन धान्य फळांचें सुबां पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थ्याचे ओत्रेक तुवें सुफोळ केले. देखून तुजें बरोपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं अखेरीत आशिर्वाद ह्या नव्या पिकाचेर तशेंच आमचेर सगल्यांचेर आमी ह्या वेळार घेवया. आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका आशिर्वादाक आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सर्वेस्परान आपली पवित्र सभा धर्मदुतांचेर स्थापल्या. बाग्योन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फळवूण सांदे करूं. धर्मदुताची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगल्या मनशां मुखार तुमी जेजूक गोवाय दिवंक पावूं. धर्मदुताचे शिकवणेन तुमचो भावार्थ घट जाला. ताच्या मागण्यांनी सदांच सासणाचे सुखाक तुमी पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी ह्या नव्या पिका फळाचेर पडूं. आमेन. शेवटा गीत घेऊया. U33, पेज नंबर 248. U33.
आमी कोणोस कातरूंक भायर सोदता कोण पुरसावांक येतात थंय